उत्तर गोंयांत नवी पीडीए चालू करता म्हण आतां शिवसेनेचोय बोवाळ सुरू जाला। इतलोच जर सरकाराचेर भार वाडटा तर सरकारान 3 टीसीपी मंत्री निवडचे म्हण थमणो गोंय शिवसेनेन मारला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। टीसीपी मिनिस्टर आणि तीग जाण हे करूंक सोदता, टाउन प्लॅनर, चीफ टाउन प्लॅनर 3 करूंक सोदता टीसीपी मिनिस्टर असो तो। आणि ताजे तो एक हास्यास्पद अशी एक्सक्यूज दिता, ताजे हास्यास्पद अशी तो गजाल सांगता की आमचेर बर्डन वाडला डेव्हलपमेंट कामाचो म्हणून आमी तिसरो 3 टीसीपी करता म्हणून, 3 चीफ टाउन प्लॅनर CTP करता म्हणून, चीफ टाउन प्लॅनर। हांव म्हणटा इतलो जर बर्डन वाडला आनी तुमकां जर जायना जाल्यार 3 मिनिस्टरूय करा अशें आमचें म्हणणें आसा। की 3 जर तुमकां अशी गरज आज पडटा की 3 टाउन प्लॅनर करपाची, चीफ टाउन प्लॅनर, जाल्यार तुमी 3 मिनिस्टरूय करा, टाउन अँड कंट्री मिनिस्टर। लास्टाक रायट हो कोणा कडेन उरता, CM कडेन उरता। जर हे फायनलायज जाले, जर तिसरी पीडीए जाली जाल्यार जे आयकूंक येताले की ती डील म्हणून ते आमी खरे अशे गोंयकार मानतले। कारण तांकां अशें दिसून येता, तांकां अशें दिसता की आमी कितें उलयले, कितें जालें जाल्यार आमी इजिली लोकांची दिशाभूल करूंक शकता अशें तांकां दिसता। पूण हांव परत परत सांगीत आसा की फाटल्या टायमार जेन्ना BJP आशिल्ली तेन्ना BJPन अशीच फॉल्स प्रॉमिसीस केली, काय करूंक ना, फटींगपणां सांगली आनी तातूंतल्यान अशें जालें की 67% लोकांनी BJPच्या अगेन्स्ट वोटींग केलें, BJPच्या विरोधान वोटींग केलें। म्हणून आतांय तांणी ह्या गैरसमजान रावचें न्ही की गोंयान कितें उलयलें जाल्यार आमी खरें धरता, आमकां गोंयकारांकूय तकली आसा, आमी जाणा खंयचें खरें आनी खंयचें फट तें।